मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग। तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, मस्त मजेत अशी। आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। टकाटक टकाटक गुड मॉर्निंग बी म्हणा मरे। तर आईजनी डायरेक्टली गाडी हातल्यानच व्हिडिओ जाचा स्टार्ट केलो आणि ॲज युजल हांगासर गेट पडलेले दाखयता तुमकां पण। जेन्ना केन्ना आमी खंय वचपाक भायर सरता पळय न्हू, तेन्ना गेट पडप न्ही हे एक तशें एक खंय वता आसतना गुड लक जाय, एक बरो लकी मनीस बी कसो दिसता पळय न्हू, तशें आमच्या खातीर गेट ही दिसताच पडलेले आसताच। तर आता न्ही सकाळची 10:30 सुमार जाल्या आणि आयज न्ही आमी घरा वता सावड्ड्या। खूप दीस जाले वचूच नाशिल्ली, तुम्ही तर पयलीच लास्ट टाइम एक 20 दीस जाले सारखे। 6 तारखेक गेल्ली आमी लास्ट टाइम आणि आयज 26 तारीख आयज वता। ऍक्च्युली आयज वचपाक बी कारण आसा, कारण इन सेन्स कारण म्हटल्यार अशें की आयज न्ही म्हाजो बर्थडे, तेका लागून आम्ही आयज वता घरा। ऍक्च्युली तेका लागून अशें म्हणून न्ही ह्या दिसा वचपाचीच आशिल्ली, फाटल्या दिसांनी वचपाक म्हाका पयर म्हणटालो शुक्राराक काय शेनवाराक केन्ना या आमी घरा वचून येवया का म्हणून। मागीर हांवेंच म्हटलें मागीर म्हाजो बर्थडे आसा न्ही आता बुधवार दिसा, तेन्नाच या रे अशें म्हणून। मागीर परत वचपाक पडटलें रोखडे 4 दिसांनी आणि एक तर मागीर अशें जाता न्ही पयरूच वचून येयल्या अशें जाता मागीर वचपाक। लागीं काय वाट न्ही खूब पयस। पयलीं पप्पा आसतना न्ही संवयच जावन गेल्या। पयलीं जेन्ना पप्पा आशिल्लो पळय न्हू तेन्ना परत 8 दीस जावचे पयलींच फोन करतालो, सोमतोच एकाच फोन करतालो, खूब दीस जाले तुम्ही येयलीच ना, केन्ना येता म्हणून। 4 दीस वचून येवन 4 दीस आता थंय आसा, आतां फोन करपा लागतालो एकादे रे पप्पा। 4 दिसांनी फोन करता, येना तुम्ही कितले दीस जाले, 15 दीस जावन गेले, येना तुम्ही। आणि डेली मागीर फोन करा। येस सर आम्ही वचत सर तेका सूख लागनाशिल्ली, फोन करत रावतालो। सो ती मागीर आता संवय जावन पडना, आता कितें जालें माक लागून बी वता आमी, ती बी घरा कडेनूच आसता न्ही अशें म्हणून। आणि आता आमी वता आणि लेट जालो ऍक्च्युली वचपाक। हांवें चिंतलेलें 10 सुमार म्हटल्यार आनी हांव घरांतल्यान भायर सरतली म्हणून, बट 10:30 सुमार जावपाक गेली। तितून भितर 10 मिनटां घेटीक गेली अशें करून 10:30 5 मिनटां म्हणजे 10:35 जाली। आता 11:30 12 बी म्हटल्यार पावतली। आणि त्या भायर म्हाका सावड्ड्या मातशें काम आसा। काम म्हटल्यार म्हाका कितें घेवपाक जाय, कांयच घेवना। आमी कितले दीस जाले 8 दीस जाले चिंतत आसा, हे घेवया तो घे, हो आनी म्हाका लिस्टच सांगतालो ना, हे घे हे ना ते घे, हे ते करून लास्ट मागीर काय घेवपूच जालें ना। पयलीं ऑनलायन सर्च केलें, ऑनलायन मेळूना म्हाका, म्हळ्यार म्हाका कशें जाय मना सारकें तशें मेळूच ना। मागीर आनी तुमकां तर खबर आसा हांगा काणकोण जावं कारवार मना सारकें केन्ना कांयच मेळना, म्हाका तर मेळना। आता बाकी लोक शॉपिंग करता तांकां मेळटा काय खबर ना, बट म्हाका तर मना सारकें केन्नाच काय मेळना। सो तेका लागून हांव मोस्टली मार्केटांनी अशें कितें गिफ्ट जावं शॉपिंग कपडे बिपडे केन्नाच घेवपाक वचना। मडगांव वचपाचो प्लॅन आशिल्लो, बट वचप जालेंच ना हे दिसा, हे गेली कामां बिमां आशिल्ली, सो तेका लागून वचप जालेंच ना। आता म्हटलें जे मायंडान आशिल्ले पळय न्ही गिफ्ट ते तर घेवपाक ना, आतां कितें मेळपा ना आनी इतलो टायम बी ना सोदपाक। मडगांव गेले न्ही जाल्यार दोळे धापून मेळटले म्हाका खबर आसा, बट स्टील आता हांव सद्याक एक बारीकशें गिफ्ट घेतलें, पळोवया कितें घेता तें मागीर दाखयता तुमकां। आणि जे ते हांवें चिंतलेले गिफ्ट आसा पळय तें मागीर आमी मडगांव वयतली पळय तेन्ना केन्ना एक दीस घेतली, नाल्यार मडगांव एक दीस या न्ही मागीर आमी चवथी पयली शॉपिंगाक वयता हय, तेन्ना मागीर केन्ना एक दीस वयतलीच न्ही अशें मडगांव बी, तेन्ना घेतले मागीर हांव। आता सद्याक बारीकशें बर्थडे गिफ्ट कितें पळोवया, कितें मेळटा तशें 2-3 मायंडान आसा, कितें मेळटा तें घेवपाचें। आणि फाटल्यानी हांगासर तुमकां तोप दिसता, मोबायलाची इल्लोसो दिसता मरे। तर हांवें न्ही आयज बिर्याणी केल्या सकाळ फुडें उठून, तेका लागून चड टायम जालो। म्हाजो बर्थडे न्ही अशें म्हणून म्हटलें चल आयज बिर्याणी करी अशें म्हणून फोन केलो काल राती आनी सांगलें तूं आनी दनपारचें रांदपाचें बी कांय करनाका, हांव सोमतेच हें करता म्हणून रांदून घेवन येता म्हणलें, कितें तें सांगू ना। आतां वयतकीर कळटलें माहिती का। सो बिर्याणी केल्या तेका लागून चड टायम जालो। चला तर या डायरेक्टली आता तुमकां सावड्ड्या पावतकीर मेळटा मोदी आनी ना। इफ सपोज सावड्ड्या पावले न्हू बाजारान जाल्यार पावस ना जाल्यार शूट करतले, हांगा राव रे, पावस ना जाल्यार शूट करतले, ना जाल्यार पावस आसा जाल्यार कांय शूट करचें ना। ओके तर चला तर मेळया मागीर थोड्या वेळान। ते कसले
असं असे असे ना ना दे ऑप्शन ना ते मग रोकड्या सोपं पडतं मग एकदा फोडले की पावली आम्ही सावड्यानी समजा तिस्कार पावली घर पावपा येयली आणि एक टायम नी 1:45 जाले एक्चुअली हांव मातशें मार्केटान बी गेले सावड्ड्या आणि पावसान सामको फाटल्यानी काळोख केला ताका लागून शूट बी आनी काय केलें ना तर म्हाका एक साडी घेतल्या सद्याक मागीरचे गिफ्ट म्हळ्यार जे गिफ्ट चितला पळय ते मागीर सद्या बर्थडेक मागीर कितें दिवपा जाय न्ही बर्थडे कशें जाता ना ते मागीर दिता तितलें हें आसना अशें म्हणून सद्या एक साडी घेतल्या आणि म्हाका म्हगेल्या कपड्यांचो खूब शौक कपडे खूब आवडटा तिका साडयो बिड्यो म्हाजे भशेनच म्हाकाय कशे कपडे बी खूब आवडटा तशें तिका बी तर साडी एक घेतल्या आणि हांव साडी घेवपाक गेले हो गाडयेन बसलेलो आशिल्लो कोण एक सबस्क्रायबर येवन मेळ्ळा खंय ताका न्ही रे कोण विचारपा लागलो खंय ताका आपूण तुजे व्हिडिओ पळयता बी म्हणून सांगला आतां नांव बी तुवें नांव विचारूं ना खंय तर थँक्यू व्हिडिओ पळयता म्हणून आणि बाकीचे जे कितें आशिल्लें तें केलें हांगा तिस्कार येवन काकाल्या शॉपार गेले ते कजन आशिल्ले तेंचे फुडें बरी पायनॅपल आसा 50 रुपयाची इतली व्हडली 2 घेवन येयले हांव एक माक आनी एक आमकां घरा व्हरपा फाल्यां तर अजून न्ही अशें म्हाक बर्थडे केक बी काय घेवना हो म्हणपा लागला आतां न्ही व्हरपाक नाका समतें सांजचें व्हरया म्हणून सो आतां व्हेलो की ना घरा कडेन मागीर भायर दवरपा पडटा आनी आतां पावसान बी खूब काळो केलो सो सांजचो येवन घेवया म्हणपा लागलो सांजचे आनले 4 सुमार बी सो मागीर वचून घेतली आनी पावली आमी घरा तर आतां जें कितें आसा पळय न्हू तें घरा कडेन व्हरून सगळें काडपाक बिडपाक जाय आनी हांव सकाळच्यान च्या पिवना ब्रेकफास्ट करूं ना 1 जावपा येयले 1:45 जाले म्हाका अशी भूक लागल्या उदो साम पोटान बी दुखपा लागले बुकेन इतली भूक लागलेली तर पावली आमी घरा वता हें सगळें काडटा पयलीं हांव कितें पोटाक खाता म्हाका सामकी भूक लागल्या सामकी म्हणजे सामकी आतां गांवांक पावतय सगळीं जाणां जाप करपा लागली हो पण निकू चलात तर पावली हांव घरा मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान नाका हातीन सो हांवें घरा कडेन केल्ली मस्त अशी बिरयानी वाडटा आतां सुकूच ना बिरयानी पळोवन ग्रेवी हाड हांग गरम आहा कपड्याचे दोन तू गेल तुका आनी देल थंय तुकडे ओके पुरो इतली ग्रेवी घ्या सगळ्या बोनलेस कणा पडटा ती म्हाका दी आतां आनी हाडे घे आतां मान आपल्यान शीत बी केला तिका भरोसा नाशिल्लो हांव रांदून हाडटा म्हणून अशें म्हणटा म्हाका बेश्टें रांदून इल्लेशें शास्त्रा म्हणून केलें खंय तें कितें चवथ आयज शास्त्रा इल्लेशें जेवण करपाक कांदो बी सगळें गाडयांक घालात आनी एक कडेन येवन रावलो तेडी बांदल्या म्हणून सारको आनी घाटार खंय ते धडेक बडेक घेवन येयलो आमी आनी हसत ते ना मुगो हसत येयले जाल्यार आमगे हांसपा आनी गाडी चलोवपाची कितें आसता तर आतां ग्रेवी कशी विकती होती फुकट टिपय हाडू ना म्हणटा नाक मा घे तुका तू बर्थडे न्ही तुगेलो तुका पयली हय जेवण सांग ना रिव्यू बी दिवपा पडटा कानू बी घे पळय तुका आनी घे खुर्चेर बस हांव येता टिपय घेवन हे तुका जालें काड तुगेलो हा डेली मागे तोंड पळोवन पण लोक बेजारले जालें सायडी आनी हे पळय हें घे
ऑनियन नवमे, लसूण नवमे. गुड इव्हनिंग. तर उद्या जशें की तुम्ही पळयलें की आमगेले जेवून बिवून जाल्ले आसा. हांवें बिर्याणी केल्ली. बरी जाल्ली रे बिर्याणी. हय बरी जाल्ली, बट ती क्वांटिटी खूब न्ही आनी गडबडे केल्ली, बट बरी जाल्ली एक्चुअली. युजल जाता तशें जावनाशिल्ली, मातशें आमी तिखट जावंक जाय आशिल्ली. मातशी न्ही चड गोड म्हळ्यार तिखसाण मातशी हांवें कमी घातलेली. जेन्युइन रिव्ह्यू दिलाय. जेन्युइन रिव्ह्यू दिले. ना हय रा ते बाये वेसपा गुणांनी. तर आता न्ही जेवण बिवून जालें, बरी जाली, सगळ्यांक आवडली बिर्याणी बी, कजनाक बी दिल्ली, आवडली खंय तांकां. तर आतां वता मार्केटान वचपाक भायर सरल्या. एक्चुअली न्ही सकाळीच चिंतलेलें की केक बी जो आसा पळय तो सकाळीच घेतले म्हणून, पण हो म्हण नाका म्हणपा लागलो घरा कडेन व्हरून. सांजचे आसा न्ही टायम, आमी मार्केटान येवन घेवन येवया वचया म्हणपा लागलो. सो तो केक बी व्हरपा येयला. एक्चुअली घरा कडेन भयणीन केक केला. म्हाका क्रिमीचो केक नाका आशिल्लो, सो ताका बेस्ट ड्राय केक जो आसता पळय तो करपाक, तसोच कर म्हणलो. सो ताणें तसो केला. तर हो म्हणपा लागलो तरी पूण आमी एक केक व्हरया, आमी डिसायड केल्लोच न्ही व्हरया म्हणून. सो ताका लागून एक केक घेवन या म्हणपा लागलो. ताका लागून आतां तो केक घेवपा वता आनी पळयता कितें. आनी म्हणल्यार म्हाका गिफ्ट तर घेतलें साडी, तुमकां दाखोवना न्ही, म्हाका दाखयली, म्हाका आवडली. तुमकां मागीर दाखयता घरा कडेन गेले तेन्ना, वतले पळय आतां तेन्ना मार्केटांतल्यान वचून मागीर दाखयता. म्हाका साडी खूब आवडली. आनीक हे घेता, गिफ्ट घेतले. कितें घेवया रे, केक आनी गिफ्ट घेतले म्हणटा, केक आनी आतां कितें घेवया काय म्हणटा. पळयता समोसा वडा अशें कितें घेता. आनी कोण ना मोठे सेलिब्रेशन बी आनी ती करपा बी ना, हे बसून तिका खबर ना. चान समोसा की देवळां हे केला भजनाक. तर तिका असो केक बस ती नाका म्हणटाला. आमी तिका सांगू ना केक हाडपा वता म्हणून, जस्ट येयल्या बाजारात मातशें म्हाका काम आसा म्हणून सांगून. सो तिका आवडना इन सेन्स नाका म्हणटा. ते पयलीं पप्पा आसतना सगळें करताले, आतां पप्पा ना तेन्ना नाका म्हणटा कांयच अशें. पण आमी व्हरतली आतां आनी पळयता समोसा आनी कितेंय बीन अशें, पळोवया कितें मेळटा तें घेता. तर पावली मार्केटान, जे कितें घेवपाचें आहा तें घेता. आनी पावस पडटा भायर, कांयच चड शूट करचें ना, कित्याक पावस चालू जातून पळोवपाक शकता लोक रेनकोट बी घालून. ताका लागून आनी कांय शूट करपाना चड. डायरेक्टली न्ही घेवन जालें की ना मागीर मेळटा तुमकां. सो हें आमचें सावर्डेचें मार्केट. जे कोण सावर्डे रावता ते तर डेलीच पळयता आसतले, जे कोण सावर्डेचे ना भायले आसा पळय तांकां दाखयता. हें आमचें सावर्डेचें मार्केट. हांगासर सगळें मेळटा, सब कुछ मिलता है. हाँ भेळ घेवया रे वता तेन्ना. सगळं ट्रॅफिक, गाडयो लोक अशे रस्त्यारच लायता. चलात तर मॉन्जिनिसान वता हांव आतां. दिखाओ वाला से मागे पळोवया क्लिप बनवता मॅडम. कसला क्लिप जाय हेजो एलिटिनाचो बेटा कला कलर म्हणून ना किती प्राइस गो लॅक्मी फोन त्याने लागला तो शेड बी बरो असतो. हांव हांगासर न्ही केक घेतला मॉन्जिनिसांतल्यान. व्हडलो घेवना, हाफ किल्लाचोच घेतला. आनी समोसा घेतला आनी सॉफ्ट ड्रिंकाचे बॉटली घेतल्या. पावस पडटा, च्या पिवपाच्या टायमार सॉफ्ट ड्रिंक घेतला हांवें. च्या आनी हेली की ना मागीर ती म्हाकाच करपा पडटली. तीच मागीर आमी सुद्दां करपाक गेली न्ही, तीच मागीर हेवटेन तेवटेन न्ही घुसपत रावती. ताका लागून च्या आनी करपाच्या भानगडीक वचूं ना. आनी कितें च्या आनी समोसा ते देवळांक भजनाक बी दितात तशें म्हणून हांवें सॉफ्ट ड्रिंक घेतला. आनी कोण ना, आमी 4 जाणां म्हणल्यार हांव, हो, मा, भयण, काकी आसतली, कजन्स आसतले, 2 काकी आसतल्यो, कजन, मागीर ते बच्चा पार्टी आसतली, ती भाभी बी आसतली, तितलीच आमी सगळे आमची घरची जी घरान रावता तीच. सो इतलें सगळें घेतलां. आतां वता आमी घरा कडेन आनी मागीर मातशें रावन सांजचो असो बर्थडेज आसा पळय तो सेलिब्रेट करतले, पळोवया. आनी घरा कडेन गेले की ना पयलीं तुमकां साडी दाखयता, मा काडल्या ती. आनी कितें रे, आनीक एक्चुअली न्ही कितें जायना असो माचो बर्थडे बी सेलिब्रेट करपाचें कारण म्हटल्यार पेमेंट येयलो पळय न्हू तेन्ना, फर्स्ट पेमेंट येयलो पळय युट्यूबांतल्यान, तेन्ना हांवें म्हाका कांय घेवन नाशिल्लें. आमी 2 जाण जेवपाक बी गेल्लीं न्ही आनी मा भयणीक बी
व्हरून आशिल्ले आमी दोगूय जाणां गेल्ली आनी तेन्ना हांवें चिंतलेलें की बर्थडे आसतलो न्हू मालो तेन्ना तो असो सेलिब्रेट करतली मा ना म्हणटा खबर आसा सो तो सेलिब्रेट करतले आनीक तिका कितें बरें गिफ्ट बी घेतलें तेजें हांवें चिंतून दवरलां तें बट गिफ्ट तर आतां तें दिवपाक पावूना मेळूना ते मागीर दितले जस्ट एक सादोसो बर्थडे जो आसा पळय तो सेलिब्रेट करया म्हटलें आनी हो म्हाका म्हणटा हा तुजे पयशाचो बर्थडे न्ही सारको कर हे बी घेवया ते बी घेवया अशें कर तसो कर बरे आयडिया दिता म्हाका गिफ्टाक बीन सारके तर अशें ना की लायफाचो फर्स्ट पेमेंट म्हणून तुमकां तर खबरच आसा पयलीं कामाक वयताले आनी पेमेंट जेन्ना येतालो पळय न्हू तेन्ना अशें चवथ दिवाळी कितें आसतालें तेन्ना कितें कितें घेतालेंच हांव हाडटालेंच म्हाक आनी पप्पा इवन भयणीक सुद्दां हाडटाले ते कामाक वताले स्टील तेका घेतालेंच हांव कितें ना कितें ती एक उमेद अशी न्ही जोडटा ना जोडटा तेजेर कांय डिपेंड आसना आपल्या मनाची इच्छा आसता दिवपाची सो आतां म्हणून युट्यूबांतल्यान फर्स्टच पेमेंट येयला न्ही चल म्हाजो एक बारीकसो बर्थडे सेलिब्रेट करया अशें म्हणून तर लास्ट इयर बी करूं नाशिल्लो तिचो तेणें नाका तो नाका म्हटलेलो पप्पाक लागून आमी सुद्दां येवं नाशिल्लीं त्या दिसा तर आतां आसा येयल्या आनी करया म्हटलं सो तेका लागून एक बारीकसो केक तिका एक गिफ्ट समोसा आनी बाटले घेतले सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो पावली घरा कडेन आतां वता मेळटा मागीर तुमकां बर्थडे करता आसतना तेज्या पयलीं साडी दाखयता हाडला ती म्हाक जी साडी हाडल्या म्हण तुमकां सांगले पळय न्हू ती साडी घे गे मा हें कार्ड ओपन कर दाखय बर्थडे मा सांगता बर्थडे करचे पयलींच गिफ्ट दिली खंय बर्थडे करचे पयलीं आनी मागीर करता तेन्ना तशें कितें आहा न्ही काय सो ही पळय साडी आनी एक फोल्ड ओपन करून पळय तशी आसा कलर आनीक कलर जसो तुमकां दिसता पळय न्ही सेम तसोच आसा आनी हेका सिल्वर वर्क सेम ब्लावज कॉन्ट्रास्ट बीन हाय पळय पोस्टर उबो दर गे मा हय पळय अशी आसा साडी फूल आंगाक हे अशें आनी ब्लावज प्लेन आनी तेका बॉर्डर वर्क आसा तर बरी सुती कॉटन न्ही गे बरी आसा न्ही मोव बीन बरी आसा साडी दिसपाक बी बरी आसा म्हाक आवडली गे आवडली आतां केन्ना न्हेसतली केन्ना खंय वयतना न्हेसतली अम्मा वचपा आसा केरला तेन्ना न्हेसतली खंय केन्ना वचपाक गे केरला चवथ जावन हा येता तरी पळय म्हाक हाडल्या ती साडी मागीर विसरतले न्हू म्हणून आतां तुमकां दाखयल्या आनीक मागीर आतां बर्थडे सेलिब्रेट करतले पळय तेन्ना मेळटा समतोच केक घेवन न्ही रे हो हांगा नेटवर्काक म्हागे मोबायलार नेटवर्क सोडटा चलात तर मेळटा मागीर थोड्या वेळा लांब घालप ती डॅडी बशेन घातली मरे चिड्डी दोगां एक एक गाडी घेवन येयल्या मग तुम्ही बाबा ए हांग पळय बाबा हांग पळय म्हाका पळय पांय घाले नाका केक उडोशी आत कधी धरले आ निको आवय निकू बोय सोना ना सोना निकू नायो निकू अच्छा निकू बोय शोना येता म्हळ्यार हर्शांका टाइम जातलो सोना रोकडो जाता हय मातशी राव परत घेवन येत राव तुजेर घालणार रे तू सारको लाय फोगडलाय निकू लक्ष काय करा हा चला केक कट करा बेगी बेगी बाबा खेळ नाका बार बार दिन ये आए म्हणा बार बार दिन ये आए हजारों साल मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू निकू अजून टाळे वाजयत असा घरे मी प्लेट मूड बी लाईक म्हणतो दोन एक शोनाला आणि एक मागायला होती व्हेज केक तो गरम झाली ना आज बुधवार बाबा अंग बस ना अंग बस हो निको ए निको आगे बस एक म्हणून बघा आता मॅचिंग मुगे चैतन्य का जय श्रीराम कोणालो हर्षांगालो माईक राहत बंद पडला थंय पळय ए निको
शोना तुम्ही खाऊशी कोण आलं श्रीराम मा इथली केक खात का झालं बरेल तर बाबू चालो बस बस खुर्च्याचे शोना रिव्ह्यू सांग केकाचा दिदी केला त्या ऑर्डर येऊ बना मागी पटींगा सारखे ते हांग बेस्ट जाल म्हण बरे जबरदस्ती रिव्ह्यू अरे सांग रे दीदीला केक कसाला मी सांगे निको केक कसाला बल्ला गेला केक दिलो खालते बरं झालं रे केक बरं झालं काय बरं आला काकीन सावडला चांगलं जय हो मागे नेक्स्ट टाइम केला तर रातची आता 10:30 झाल्या आणि जस्ट आमचे जेवण बिवून झाले जेवपाक न्ही आयज बिर्याणीच आशिल्ली म्हटल्यार दनपाराची बिर्याणी जेवली पण आमी तीच हांवें सकाळी करून हाडलेली तीच आशिल्ली तेच जेवली आमी तरी खूब उरली आनी आतां फाल्यां ब्रेस्तार आमी काय कोण खायना हो खाता एकलोच तर हो खातलो फाल्यां आनीक फाल्यां आमी वचपाची बीन न्ही घरा तेका लागून तर म्हाजो बर्थडे जो आसा पळय तो आमी ह्या रितीन सेलिब्रेट केलो ल्हानसो चड व्हडलें ग्रँड सेलिब्रेशन अशें कांय ना आमीच घरचीच सगळीं आणि सगळ्या आशिल्ली न्ही आतां सांजची म्हळ्यार घरा कडेन सगळीं कामां बिमां गेल्लीं आशिल्लीं तर जे भाभी फुडें हांव पयर गेल्लें पळय न्हू ती भाभी आनी ते बाय मातशें पावले ना म्हटल्यार ते कामां वयता न्ही भाभी तेका लागून आनी अकस्मात आमच्या असो हांगा येवन बर्थडे सेलिब्रेट करप जालो सो ताणें फोन केल्लो आमकां भाव येयल्लो तो पण भाभी आनी बाय येयले ना तर ती दोगांय सोडलेल्या बाकीची सगळीं आशिल्लीं हांगासर आनीक जालो जशें चिंतलेलें पळय तसो तरी जालो बरे भशेन जालो न्ही रे माझो बर्थडे मस्त जालो एन्जॉय बी केली आमी अशें करून सगळीं जाणां एक कडेन आसले की बरें दिसता न्ही अशें आनी सदांच काय पळय सगळीं जाणां एक कडेन आसना कोण ना कोण बिजी आसता कोण कामाक वयता कोण घरातले कामाक बिजी आसता कोण फ्रेंडा वांगडा वयता आनी कितें सगळें चालूच आसता आतां कितें अशें कितें बर्थडे जावप म्हणल्यार एकूच वांगडा सगळें सेलिब्रेट करता सगळीं जाणां येता न्ही सो ते मेन रिजन आसता सेलिब्रेट करपाचें खावप जेवप ते आपल्या जाग्यार आनीक हे अशें करून सगळ्याले गेट टुगेदर जावप म्हळ्यार मातशें एन्जॉय करप मागीर ते वेगळे आपल्या जाग्यार सो आमचो मेन मोटो तोच आशिल्लो की सगळीं जाणां एक कडेन रावन एक थोडोसो एक वरभर जायना बट बरें अशें सेलिब्रेट करपाक मेळटा न्ही बरें अशें एन्जॉय करपाक मेळटा तेकाच लागून सो जालो बर्थडे आनी आतां न्हिदपाचें 10:30 जाली तर जेवली बी आमी मा सकयल आयदनां धुता आनी भयण आसा तर आयचो व्हिडिओ जो आसा न्हू तो म्हटलं पयलीं एंड करया अशें म्हणून मागीर विसरून वता न्ही तेका लागून तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर ते मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू हो कितें करता रे हांगा हेका पळय टावर नेटवर्क सुद्दां तर चला तर मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन जर तर तुमकां म्हाजो आयचो व्हिडिओ आवडलो न्ही जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा मेळया फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय धन्यवाद चला फाल्यां मेळया